दीस शुक्रार एप्रिलाची 17 तारीख 2026. पहिले वचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वचप अध्याय 5 वळ 34 तावन 42 पर्यंत. तवळ तांचे मदलो गमालिएल नांवाचो एक फारिजेव निती सभेंत उठून उबी रावलो. समेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो. धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत सभेकारा लागीं तो असो उलोवंक लागलो. इस्रायेलाच्या म्हज्या भावांनो, ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं थेओदास नांवाचो कोण एकलो उठलो तें तुमी जाणात. आपूण बारिस्सेक व्हड मनीस म्हणून तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लगट काडटस ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलियाकार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडलें. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें ह्या मनशातावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें भंगोवन वतालें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक आमच्या निमती जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजले बरी जायत. गमालिएलान सांगिल्ल्याक सभेचे संदे ओपले. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जरबान मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वसूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हणून लेखून धर्मदूत संतोषान भरून निती सभेतावन फाटीं परतले आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 27 1 4 आनी 13 तावन 14. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तस्सो म्हजो तारक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कापूंक जाय? श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचें स्वादीकपण साकूंक, ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवच्याक. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडार. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलों. इतलें हांव भरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, थैर घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वळ 1 तावन 15 पर्यंत. त्यावेळी जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरोवन पेल्या तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें.
व्हड एक लोकाजोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसान थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावल्ली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकासमो आपणासरशीं येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हणलें, आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकळ लोकांक इल्ले म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पावशे नात. तवळ ताच्या शिसा भितरलो आनी एकलो सिमो पेद्रोचो भाव आंद्रे सांगा लागलो, हांगा कोण एका भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक ते खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडो घेतलो आनी देवाक अर्गां दिवन बशिल्ल्यांक वांटलें. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कड दादोशी जेवले. तांचें पोट भर जेवण जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातस 5 जवाच्या उंड्याचे उरिल्ले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरली. जेजून केल्लें हें असर्यें पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी होस्स जायजे, हांतूं दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजूक कळलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आज पयले सर्गींचे रास सोदा, उपरांत सरसंगती मेळटल्यो म्हणटा. हर एकान देवाचे कुशेक तान येवन सर्गींचे राज आपणोवंक जाय. सुवार्थेंत जेजू 5000 लोकांक 5 उंड्यांनी आनी 2 मासलेंनी तांकां दादोशी करता. तो केवळ दैहिक भूक थांबयना, बगार आत्मीक भूक थांबोवचो देव. आपल्या उदारपणान आमचे वयर दया माया दाखोवन सर्गींच्या देण्यांनी तो आमकां भरता. देवाची खुशी जाणा जाल्यार देवाची कृपा मेळटा. धर्मदूतांनी देवाचे कृपेन साक्ष दिली. पयल्या वाचपांत गमालिएल देवाचे कुशेक खालतीमान घालूंक उलो दिता. ताचे कुशेक खालतीमान घाल्यार खंडीत जावन बरें करूंक शकता. सुवार्थेंत त्या भुरग्याच्या उदारपणा निमते जेजू अजाप करूंक शकता. मोरयेन देवाच्या उतराक खालतीमान घाल्ली देखून तिका देवाची आवय जावचें भाग फावो जालें. सदांच आमी संवसारी संगतींनी बुडोवन रावनासता देवाचे येवजणेक खाल जावन जियोंक कृपा मागया.